आमी काँग्रेस तर्फे सगळ्या गांवांक आमी विजीट दिली। आयज आमी कुडशा ह्या गांवांत येयल्ली आसा। तशीच आमी सोनाळी गेली, सगळे कडेन पळयत गेली। लोकांचें सगळें उत्पन्न पोरूय गेल्लें आनी ओनूय गेलें, पूण पोरू जें उत्पन्न गेल्लें सरकारान हेजेर कांयच लोकांक चार आणे सुद्दां दिवंक ना आनी ओनूय तेज्याय जास्त लोकांक लुकसाणी जाली। हांगा हे पळय सावड्डे हितून कुडशा घर लोकांचें मोडलेलें आहा, घर लाखांनी लोकांक लुकसाणी जाल्ली आहा, झाडां गेल्लीं आहा, झाडां हुमटूनच गेलीं। ते कांयच सरकारान हेजेर लक्ष घालूंक ना हेज्या पयलीं। पूण आतां हांव त्या मंत्र्या कडेन कृषी मंत्र्या कडेन मागता की ह्या सगळ्या लोकांची जी लुकसाणी जाल्या तांकां कितें ना कितें दिवचें। कित्याक की लोक रडटा, लोकांचे सगळे पळोवन घरांनी आमी पळयलें वचोन लोकांचे कपडे सगळे आलमारी फ्रीज म्हण मिक्सर म्हण सगळे लोकांच्या सामानाची नाशाडी जाल्ली आहा। तेन्ना हेंच्यांनी आमच्या स्थानीक आमदारान बी लोकांक कितें ना कितें मदत दिवची हें ताका रिक्वेस्ट करता। कितें रिक्वेस्ट करून आमी जाम जाल्ली आहा, लोकांक तो मदतूच करिना। हांव ताका परत सांगूंक सोदता की लोकांच्या मतदारसंघात तें लक्ष घालचें। काल जी मोठ्या प्रमाणात सत्तरीत महापूर आयलो त्या संदर्भात आम्ही सत्तरीत वेगवेगळ्या ठिकाणी वाळपय मतदारसंघात विजिटी केल्यो। त्याप्रमाणे परिस्थिती ही भयानक आसा। सगळीकडे ॲग्रिकल्चर मोठ्या प्रमाणात नुकसान जाल्ली आसा। केळी परत सुपारीची झाडां माडाची झाडां उमटून पडलेली आसा आणि ही परिस्थिती एकदम वाईट तरेन जाल्लेली आसा। ह्या वर्सा जे मोठो महापूर आयलो त्या महापुरान वाळपय मतदारसंघातल्या शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात नुकसान जाल्ली आसा। आणि एक आम्ही जेन्ना आमच्या लोकांचे व्ह्यूज आम्ही विचारले त्या लोकांच्या व्ह्यूजा प्रमाणे लोक म्हणटा की सरकारान बेगिनात बेगीन आपणाक ही नुकसान भरपाई दिवची आणि जी ॲग्रिकल्चरची मोठ्या प्रमाणात नुकसान जाल्या ती नुकसान भरपाई सरकारान आमकां बेगीन दिवची अशी लोकांची मागणी आसा। गेल्या वर्सा अशीच नुकसानी मोठ्या प्रमाणात जाल्ली आणि त्याबद्दल आमच्या शेतकरी भावांची मोठ्या प्रमाणात सरकारा विरुद्ध नाराजी आसा। कारण गेल्या वर्सा फक्त कागदोपत्री सगळे जालें, पण तेज्या उपरांत जी नुकसान भरपाई मेळपाक जाय आसली शेतकऱ्यांक ती आयज पर्यंत मेळोंक ना। म्हणून मोठ्या प्रमाणात सरकाराच्या विरोधात आपल्या शेतकरी भावांची नाराजी आसा। म्हणून हांव सरकारा कडेन मागता की ह्या वर्सा तरी लोकांक नुकसान भरपाई दिवची। दुसरें हांव म्हणटा की ह्या भागाचो आमदार जो विश्वजीत राणे जो हेल्थ मिनिस्टर आसा तो ह्या प्रमाणात जो म्हणजे गेल्या वर्सा त्यांनी कमीत कमी 15 दीस जी नुकसान भरपाई जाल्ली महापूर येयल्या उपरांत विजीट दिल्ली, ह्या वर्सा तरी बेगीन विजीट दिवची आणि सरकारा कडल्यान शेतकऱ्यांक नुकसान भरपाई मेळोवन दिवच्या खातीर प्रयत्न करचो। कारण पणजी बसून ही कामां जायना।